काणकोण भागातल्या कारवार तालुक्यात आशिल्ल्या आंगडी ह्या गावांतल्यान चळवळ कशा पद्धतीन सुरू जाली, हे स्वातंत्र्याचे कार्य कशे सुरू जाले दाखयता आमचो रिपोर्टर देविदास गावकार। पळयात पुराय बातमी। 1947 ह्या सालाक आमगेलो भारत देश स्वतंत्र जालो, पूण दुर्दैव आमचे गोंय हे मुक्तच जालें ना। गोंयांक पोर्तुगीज लोक आशिल्ले। त्या वेळाचेर गोंय मुक्त करपा खातीर महाराष्ट्र आनी कर्नाटकांतल्यान वेगवेगळ्या तरेचे लोक आंदोलन करताले आनी खास करून आमी आयज कर्नाटक भागांतल्या कारवार तालुक्यान आशिल्ल्या आंगडी ह्या गांवांतल्यान कशा पद्धतीन चळवळ सुरू जाली त्या विशयीची माहिती घेता आसतना ह्या चळवळींतल्या एका मनशा कडल्यान हांगासर जो कॅम्प आशिल्लो आनी हांगासरल्यान जे स्वातंत्र्याचे कार्य सुरू आशिल्ले त्या जागेची आयज आमी माहिती जाणून घेवपा खातीर खास करून आयज आमचे एक काणकोण तालुक्यातले रामदास प्रभुगांवकर ह्या व्यक्तीन हांगासर भेट दिली आनी ताचे विशीं आमी आतां जाणून घेवया। सगळे प्रकार शिक्षण फुडें वता कितें करचें, कितें उलोवचें, पोर्तुगीजा कडेन तुमी कशे रितीन वागचें, हाजें सगळें शिक्षण हांगा मेळटालें। आनी त्या साठी व्हडले व्हडले लिडर पीटर आल्वारीस किंवा सिंधुताई देशपांडे वगैरे सगळे लिडर्स हांगा येताले। आनी ही हे चलयताले हांगेलो बापूय मनोहर प्रभुदेसाई। आनी मनोहर प्रभुदेसाई हो म्हगेलो मास्तर। ताजे कडच्या मूळ प्रेरणा जी देशा साठी कितें करपाक जाय ही प्रेरणा ताजे कडच्यान आमकां मेळ्ळ्या। त्या वेळार जेन्ना आमच्या ल्हानपणाक आमकां सगळे प्रकारची बंदी आशिल्ली। आमकां आंगडी येतले जाल्यार आमचे कडेन आमकां सरळ सरळ आनी येवपाक शकनाशिल्ले। रानांतल्यान जंगलांतल्यान येताले आनी मागीर हांगा आमकां हांगा पोलीस चौकी आशिल्ली। हांगा पोलीस चौकीचेर एडमीट जावप आनी हांगा येवन रावप आनी मागीर हांगच्यान आमी थंय वताले। हांगाच ह्या ऑफिसा म्हणजे नॅशनल काँग्रेस ऑफिस आशिल्लें हांगा शिबिरां जातालीं। सत्याग्रही चळवळी सगळी सुरवात जाता हांगच्यान सगळ्यांत जास्त सत्याग्रही ह्या शिबिरांतल्यान गेल्यात। आनी त्या वेळाचो संबंद आमचो म्हजो स्वताचो तरी आंगडी कडेन खूब जवळचो संबंद आसा। हांगा एका नाटकां सुद्दां हांवें काम केलां। म्हाका ह्या एज मध्ये सगळ्यो गोश्टी म्हाका आठवूंक जायना, पण एका हांगा देवळांत नाटक जाता त्या एका नाटकान हांव भाग घेतला। तेन्ना हांव सरासरी वेळ शिकतालो, सरासरी वेळ रावतालो। दुसरी एक गोष्ट म्हणजे हांगच्यान शिबिर जातालें, सत्याग्रह जाताले आनी सत्याग्रहाची सगळ्यांक खबर आसा ह्या हातूंत कितें जाता म्हणटे। पण अतिशय म्हत्वाची गोष्ट म्हणजे जी हांव सांगता ती आमच्या गोंयांत पुस्तकाचेर बंदी घाल्ली। आमची शाळाय बी सगळ्यो गव्हर्मेंटची कसली मदत नासतना काही एक ठरावीक ग्रूप येवन त्यो शाळा चलयताले। ल्हान ल्हान जाग्यार शाळा चलयताले। शाळेक पुस्तकांचेर पाठ्यपुस्तकांचेर बंदी घाल्ली। त्या वेळार पुस्तकां आमी हांगा हाडटाले आंगडी ऑफिसाक आनी हांगच्यान एक ग्रूप माथ्यार ती पुस्तक घेवन आमी हांगा वताले खंय काणकोणा आनी थंयच्यान मागीर शाळांनी डिस्ट्रिब्यूट करताले। रात्रीची वेळ पण काम नाशिल्लें रात्रीची वेळ आनी असो म्हणजे कानांतले आवाज आनी तातूंत दिसतालें की तो आजेन म्हणटकीर केन्नाय येतलो आनी आमकां पकडटलो म्हण हें भंय एक मनाक सगळ्यांच्या। चलता 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 आमकां फुडले वटेन एक उजवाड दिसलो म्हणून आमकां दिसलें हागेले आज्यान म्हणून जीप घेवन वतालो। हागेली जीप घेवन तो आयला आनी आमकां लायट घालता आमचे म्हणून। तर आमचे कडेन वासुदेव म्हणून आशिल्लो, ताका सांगलो तूं पळय मातसो झाडाचेर चडून ताणें पळयलें तर त्या दीस जंगलाक 3 वटेन आग लागिल्ली आनी एकूच रस्तो खुलो आशिल्लो। आमी सगळे पळत त्या रस्त्यान भायर सरले, नाजाल्यार आमी त्या उज्यान आग घातली। कितें काय म्हटल्यार हे अशेंच तुमगेले हिंगा कॅम्प आसा। वी फेल्ट व्हेरी गूड कित्याक काय म्हटल्यार आफ्टर सो लॉंग 61 नंतर आतां आफ्टर 2022 या 21 येवन कोणी एक एप्रोच करता तुमगेले कॅम्प आशिल्ले आमकां बी दिसलें की आनी कॅम्प आतां आमी आनी कितें तेजी थिंग आनी वचून कितें करतले थिंगा। सो फर्स्ट येयले तेन्ना आमगेले तशेंच एप्रोच जाले सर, बरोबर न्ही? आमगेले पंचायत येयली तेन्ना 2 वर्सां फाटीं येयली तेन्ना, बट तुमी बी हिंच्यान एक रॅली केल्ले, आमगे लांगडीच्यान एक रॅली केल्ले। So that time we felt someone has a capacity at least to come and approach की आमकां see we are not expecting anything, but तुम्ही एक त्या टायमार एक केल्ले हिंगे कॅम्प आशिल्ले म्हणजे तुम्ही एक विचार करून येईल पळय, वी आर व्हेरी थँकफूल टू यू। गोवा 365 खातीर देविदास गावकार, नितीक्षा गावकार आनी संगीता ओली।